सगळ्यात पयली चवथीच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब परबी। 1.5 दिसाचो गणपतीच्या विसर्जन जाल्या उपरांत एक दीस पुराय नॉर्थाक पयर आमचो आमदार प्रवीण आर्लेकर, परत मंत्री निलकंठ हळर्णकर, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानवडे, ताचे उपरांत आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये पुराय नॉर्थाक वेगवेगळ्या सार्वजनीक गणपती हे पळयले। आणि आज सकाळ पासून मंत्री सुनील ढवळीकर सार्वजनीक गणपती फोंड्यांतले आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ हांच्या घरचो आडपयचो गणपती, आणि आता मंत्री सुभाष फळदेसाय हांगेर कावरे हांगासर आयला मुद्दामून गणपतीच्या चवथीच्या निमित्तान खूब जाण आमदार मंत्री आसतले किंवा बाकी कार्यकर्ते आसतले, हितचिंतक सार्वजनीक गणेशोत्सव हाच्या निमित्तान वेगवेगळे वचपाची संद ह्या निमित्तान मेळ्ळी। आणि निश्चित रित्या चवथीच्या निमित्तान एक मोठ्या उत्साहान सगळी कडेन स्वागत जाता ते पळोवनूय खूब बरें दिसता। आणि पूण चवथीच्या निमित्तान स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार आसत किंवा स्वयंपूर्णतेचो संदेश पुराय गोंयभर सगळ्या लोकांच्या मदीं पावलो, आणि खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोहीम आमी यशस्वी करपाक शकले। आणि निश्चितच रित्या ह्याच सुवाळ्याचेर आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की आझादी का अमृत महोत्सव मनयता आसतना तांच्यांनी जो संकल्प केल्लो की पारतंत्र्याच्यो सगळ्यो खुणा नश्ट करपाच्यो, आणि नवीन ह्या अमृत काळात आमकां नवे स्वप्न नवे संकल्प दिवपाचे, तांच्यांनी ह्या चवथीच्याच निमित्तान जो नेवीचो फ्लॅग आशिल्लो ताजे वयलें चिन्ह बदलून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजमुद्रेचेर आधारीचेर नवीन फ्लॅगाचें चिन्ह हे तांच्यांनी नवीन फ्लॅग देशा खातीर दिलो, नेवी खातीर दिलो। ही सगळ्यांत व्हड गजाल म्हाका दिसता देशाच्या नुसार आसा। आणि तांच्यांनी जे ठरयलां की पारतंत्र्याची एकूय खुणा ही दवरप ना, ही निश्चितच ह्या चवथीच्या पिरियडात म्हणजे गणपतीचें दर्शन घेतल्या उपरांत सगळ्यांत व्हडली गजाल ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान केली। त्या खातीर म्हणजे शिवप्रेमी आसतले किंवा देशा खातीर सगळ्यांत मोठी अभिमानाची गजाल ह्या दिसांनी घडलेली आसा। त्या खातीर समेस्त देशवासियांक आणि गोंयकारांक हांव चवथीच्यो उर्मीत परबी दिता।